अर्थसंकल्पात तरतूद करून लेगीत शेल्टर होमा खातीरच्या अनुदानाची रक्कम आडून दवरिल्ल्यान स्ट्रीट प्रोविडन्स संस्थेन आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केले। आमकां भीक नाका, अर्थसंकल्पात जी तरतूद केल्या ते पयशे आमकां दियात अशें ह्या संस्थेच्या वांगड्यांचें म्हणणें। आमच्या हक्काचे पयशे आमकां मेळना जाल्यार फुडल्या सप्तकांत हातीन कट्टो घेवन पणजेच्या रस्त्यांचेर भीक मागतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। अर्थसंकल्पात तरतूद केल्ल्या अनुदानाची रक्कम मेळूंक नाशिल्ल्यान स्ट्रीट प्रोविडन्स संस्थेन बेरेस्तारा आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें। आमचें काम सामकें ना जाल्यार आमचेर सरळ बंदी घालात, आमकां कांयच फरक पडना। कितले फावटी म्हूण पयशे मागपाचे आमी भीक मागता काय कितें? आमचे पयशे कित्याक हाडून दवरल्यात असो प्रश्नूय ताणें उपरासलो। तुमचे कडेन एकतर शेल्टर होम्स ना, तुमचे वन स्टॉप सेंटर आनी अनाथ आश्रमांच्या जाल्यार सामकीच वाट लागल्या। फुडल्या 2 दिसां भितर आमकां आमचे पयशे मेळनात जाल्यार पणजेच्या रस्त्यांचेर येवन भीक मागतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। सरकारान खासगी बसीं खातीर नवी येवजण सुरू करची, तशेंच त्या नव्या येवजणेचो लाभ सगळ्या खासगी बसींक मेळोवन दिवचो अशी मागणी कुंकळ्ळेच्या बस धनियांनी केल्या। पयलींची म्हजी बस येवजण पुराय बंद जाला जाल्यार ही येवजण फकत कांय बशींच्या रुटाकूच आशिल्ली अशें कुंकळ्ळेच्या बस धनियांनी सांगलें। पावसाळो सुरू जावपाचो आशिल्ल्यान राज्यांत रस्ते खणपाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान बंदी घातल्या। ते प्रमाण 15 मे ते पावस सोंपसर रस्ते खणपाचेर बंदी आसतली असो आदेश भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्यान जारी केला। राज्यांत रस्ते खणपाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान बंदी घातल्या। 15 मे ते पावस सोंपो मेरेन वा फुडलो आदेश येयसर ही बंदी आसतली असो आदेश भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केल्या। हो आदेश राज्यांतल्या सगळ्या कार्यकारी अभियंत्यांक जारी केला। ह्या काळांत रस्ते खणपाक परवानगी दिवचे नात। जर हो आदेश पाळलो ना जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यांक जापसालदार धरतले अशी शिटकावणी ह्या आदेशा वरवीं दिल्या। पावसान रस्ते खणले जाल्यार येरादारी करपी लोकांक त्रास जातात, हाका लागून सरकारान ही भुमिका घेतल्या। दुकळ्या मोले सुरू आशिल्ले रस्त्याचेर पॅचवर्क करपाचें काम थळाव्यांनी बंद उडयले। भौशीक बांदकाम खात्यान आनी वीज खात्यान दोनूय वटेन रस्तो फोडून दवरिल्लो आसा, मात एकाच वटेन रस्तो हॉट मिक्सिंग करपाक सुरवात केल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय आसा। ताका लागून पुराय रस्तो हॉट मिक्सिंग करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली। ह्या प्रकरणा विशीं सरपंचान थळावो आमदार गणेश गांवकारा कडेन उलोवप केलें। उपरांत रस्त्याचें आडयल्लें काम परतून सुरू केलें। हे विशीं थळावो आमदार आनी ग्रामस्थां मदीं बसका जातली। गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान कार्मोना स्पोर्ट्स क्लबाक 7-6 गोलान हारोवन क्वार्टर फायनलींत प्रवेश केलो। मंडोपा स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले सर्तींतली ही मॅच नावेलच्या रोझरी चर्च खेळा मैदानाचेर जाली। ही मॅच 1-1 अशी गोल बरोबरीन सुटिल्ली। उपरांत टाय ब्रेकराचेर खेळिल्ले मॅचीन गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान कार्मोना स्पोर्ट्स क्लबाचेर 7-6 गोलांनी मात केली।
सांगेच्या चांदीमोळ वाठारांत केमिकल वेस्ट आनी कोयराक लागिल्लो उजो निमणो 4 दिसां उपरांत आटपांत आयला. सांगेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या फुडारपणा खाला कुडचडे उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो. दुसरे वटेन उजो घालपी सुदेश नायक आनी दिनकर पटेली ह्या दोगूय जाणांक 5,000च्या हमीचेर सोडून दिले. सांगेच्या चांदीमोळ वाठारांत उजो पालोवपा खातीर उजो घालोवपी दळ तशेंच संबंधीत प्रशासन कार्यरत आशिल्ले. पयले 2 दीस उजो कसोच आटपान येना जालो. उपरांत सांगेचे उपजिल्लोधिकारी आनी उजो पालोवपी दळान तकली लडोवन उजार मातयेची भर घालपाचो निर्णय घेतलो. तिसऱ्या दिसा मातयेची भर घालून उजो कांय प्रमाणात नियंत्रणांत हाडलो. प्रशासनाचे यत्न आनी आपतकालीन यंत्रणेक लागून 14 दिसा उजो नियंत्रणांत हाडप शक्य जाल्ल्याचे सांगेचो उपजिल्लोधिकारी मिलिंद्रा वेळीप हांणी सांगले. मजगतीं उजो घालून गायब जाल्ल्या आनी उपरांत पुलिशेन अटक केल्ल्या सुदेश नायक आनी दिनकर पटेली हांकां फकत 5,000च्या हमीचेर सोडून दिल्या. कला अकादमी विशीं कृती दळान केल्ल्या सुचोवण्या प्रमाण अकादमीची दुरुस्ती जातली खंय. भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुख्य अभियंत्यान हे विशीं कार्यकारी अभियंत्याक कार्यवाही करपाचे आदेश दिल्यात. नव्या कामा खातीर नव्यान निविदा काडून काम सुरू करतले. कला अकादमीच्या नूतनीकरणा विशीं तज्ञांच्या कृती दळ समितीन तयार केल्लो अहवाल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन सादर केल्लो. मुख्यमंत्र्यान ह्या अहवालाक मंजुरी दिवन तो फुडले अंमलबजावणे खातीर भौशीक बांदकाम खात्याक धाडिल्लो. तज्ञांनी सुचयल्ली कामां मूळ निविदेचो भाग आशिल्ली काय कितें हाचो तपास करतले, नाजाल्यार नव्यान निविदा काडून ती कामां करून घेतले. मार्ना शिवोली मुख्य रस्त्यार उदका पायपलायनी खातीर घडून दवरिल्ल्या चरांत पडून एकल्याक दुखापत जाल्या. रातच्या वेळार रस्त्यार स्ट्रीट लायट नाशिल्ली. ताका लागून दुचाकी चालक नाहो डेंटेस हाका रस्त्यार मदीं चर मारिल्लो आसा हें कळुकूच ना. ताका लागून दुचाकी सयत तो खणून दवरिल्ल्या चरांत पडलो. ह्या अपघातांत ताचे तकलेक आनी कानाक दुखापत जाल्या. उपचारा खातीर ताका शिवोलच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत भरती केला. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री तशेंच घरमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो मतदारसंघ सांखळेंतल्या भाजप कार्यालय चोरांनी फोडले. शेनवारा रातची घडणूक चोरांनी भाजपाच्या कार्यालयाचे फुडले दार फोडून भितर प्रवेश केलो. कांय मोबायल आनी रोकड लपास केल्या म्हूण प्राथमीक म्हायती मेळटा. घडणूक शेनवारची मात सामकी गुप्तताय पाळून ह्या प्रकरणाची चवकशी चलिल्ली. बुधवारा घडणूक घडिल्ल्याची खात्री करून घेतल्या उपरांत गोमंतक टीव्हीन सगळ्यांत पयली गजाल उक्ताडार हाडल्या उपरांत सबंद गोंयाक ही गजाल कळ्ळी. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिसांनी खंय दोगा दुबावितांक अटक केल्या आनी चवकशी चल्ल्या. चोरयेचो गुन्यांव नोंद केला. तपास चल्ला. उत्तर गोंय एसपी खोलायेन म्हायती दितलो म्हूण डीजीपी आलोक कुमारान सांगलें. अजापाची गजाल म्हळ्यार हे विशीं आमी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां फोनार गांठलो जाल्यार आपल्याकूय हें आतांच कळ्ळां. आपूण म्हायती घेता म्हूण दामून गोमंतक टीव्हीक सांगलें. मजगतीं गोवा फॉवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान राजकी चिमटो काडीत चोरांकूय खबर आसा की कोणा कडेन पयसो आसा अशें विधान केलें. 2025 वर्साच्या मध्या मेरेन देशभर ई पासपोर्ट सुरू जावपाची शक्यताय आसा. 1 एप्रिल 2024 दिसा पायलट प्रकल्प म्हणून हाची सुरवात केल्ली. पासपोर्ट धारकांचो डेटा सुरक्षीत दवरपा खातीर आनी डुप्लिकेशन टाळपा खातीर सरकारान हो प्रकल्प सुरू केल्लो. ई पासपोर्ट हो कागद आनी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट हांचो मेळ. पासपोर्टान रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन चीप आनी अँटेना वापरतात, जातून पासपोर्ट धारकाची वैयक्तीक आनी बायोमेट्रीक म्हायती आसता. पासपोर्ट कवराचे सकयल छापिल्ले ल्हान अतिरिक्त गोल्डन रंगाचे चिन्ह सोदून काडून ई पासपोर्ट वळखुपाक मेळटा. पासपोर्ट मेळोवपाचो आसल्यार पासपोर्ट सेवेच्या अधिकृत संकेतथळ भेट दिवंक अर्ज करूं येता. ई पासपोर्ट आसपाचे फायदे अशे: डिजिटल सय आनी इन्क्रिप्शनाक लागून डेटा कडेन छेडछाड करप अशक्य जाता. बायोमेट्रीक डेटा अचूक वळख सत्यापनाची खात्री करता, हाका लागून चुकीची वळख जावपाची शक्यताय खूब उणी जाता.
NIOच्या 3 शास्त्रज्ञांनी दिल्ल्या म्हादय पळोवपाच्या अहवाला विरोधात टुगेदर फॉर म्हादय मुव्हमेंटान NIOच्या भायर आंदोलन केले। म्हादयचे उदक वळोवपाक अहवाल प्रकाशीत केल्ल्या 3 NIO शास्त्रज्ञांचो टुगेदर फॉर म्हादय मुव्हमेंटान निषेध केलो। ह्या 3 शास्त्रज्ञांमदली डॉक्टर शंकर कर्नाटकाचो आशिल्ल्यान ताणें आपल्या राज्याच्या वतीन अहवाल दिला अशी टिका तांचेर केल्या। गोंय सरकार म्हादय कर्नाटकाक विकपाचो यत्न करता असो आरोप टुगेदर फॉर म्हादय मुव्हमेंटान केलो। NIOच्या शास्त्रज्ञांनी दिल्लो अहवाल दिशाभूल करपी आसा। म्हादय न्हंयचें उदक वळयलें जाल्यार गोंय तशेंच वन्यजीवांचेर हाचो दुश्परिणाम जातलो अशें मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायलें। हवामान खात्यान 15 आनी 16 मे दिसा राज्यात वादळी वाऱ्या वांगडा पावसाची शक्यताय उक्तायल्या। ते प्रमाण ह्या 2 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। 17 ते 20 मे मजगती हलको पावस पडपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या। फुडल्या 6 दिसां खातीर राज्यात चडांत चड तापमान 35 अंश आनी उण्यांत उणें तापमान 27 ते 28 अंश सेल्सियस असपाची शक्यताय आसा। 1 मार्च ते 14 मार्च मे ह्या काळात राज्यात सरासरी 17.4 मिलीमीटर, 15 ते 18 मे ह्या काळात वाऱ्याचो वेग वराक 45 ते 55 किलोमीटर आसतलो। 13 मे दिसा अंदमान दर्यांत मॉन्सूनाचो प्रवेश जालो। फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी दक्षिण अरबी दर्या आनी पुराय अंदमान निकोबार जुंव्याचेर मॉन्सून येवपाची परिस्थिती अनुकूल आसा अशें हवामान खात्यान स्पश्ट केलां। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण बिरेस्तारा, कुडचडे तशेंच सत्तरी तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आडवेळा पावसान हजेरी लायिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक मातशी थंडाय मेळ्ळी। कुडचडे तशेंच सत्तरी मालांतल्या कांय भागांनी आडवेळा पावसान हजेरी लायली। मे म्हयन्याक सुरवात जाल्ल्या सावन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान उदकाची समस्या वाड जाल्ली आसा। हातूंत भुंयगत वीज केबलाचें काम करतना दर फावटी उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्याचो एक गणको उक्ताडार येत आसा। साश्टी मालांतल्या बेताळबाटी, कोलवा, बाणावले आनी वार्का सारक्या दर्यादेग वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात। पयलीं केन्नाच कोलवा वाठारांत उदकाचो प्रश्न निर्माण जावंक नाशिल्लो, मात फाटल्या 2-4 म्हयन्यां सावन उदकाची पुरवण जावप बंदूच जाला। नळ आसा पूण नळांक उदकाचो थेंब लेगीत येना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। 2-3 दिसांनी उदक आयलें जाल्यार उदकाचो दाब कमी आशिल्ल्यान पंपान उदक भरचें पडटा अशें थळावे सांगता। सरकारान वेगवेगळ्या प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ल्यान उदकाचो प्रश्न निर्माण जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। साश्टी मालांत उदकाचो प्रश्न फाटल्या 2-2.5 वर्सां सावन प्रलंबीत आसा। पंचायत उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक यत्न करीत आसा, तरी लेगीत ग्रामस्थ पंचायतीकूच जापसालदार समजता। पंचायती कडेन कसलोच निर्णय घेवपाचो अधिकार ना, सगळे अधिकार उदका स्रोत खात्याक आसा अशें सरपंचान सांगलें। शिरगांवचे जात्रेन घडिल्ल्या दुर्घटनेक बळी पडिल्ल्यांक सरकार न्याय दितले तशेंच फॅक्ट फायंडींग समितीच्या अहवालाचो अभ्यास करून फावो ती कारवाय करतले असो विश्वास राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलो। बिरेस्तारा दनपारा शिरगांवचे श्री लयराई देवीचें दर्शन घेतल्या उपरांत राज्यपाल उलयताले। शिरगांवचे जात्रेन घडिल्ल्या दुर्घटनेक बळी पडिल्ल्यांक सरकार न्याय दितले तशेंच फॅक्ट फायंडींग समितीच्या अहवालाचो अभ्यास करून फावो ती कारवाय करतले अशें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलें। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी बिरेस्तारा दनपारा शिरगांवचे श्री लयराई देवीचें दर्शन घेतलें। ह्या वेळार तांचे वांगडा तांची घरकान्न तशेंच मळीचे आमदार प्रवीण शेट हाजीर आशिल्ले। शिरगांवचे जात्रे वेळार जाल्ले दुर्घटने उपरांत राज्यपाल पिल्लय हांची ही शिरगांवा पयलीच भेट आशिल्ली। राज्यपाल पिल्लय हांचे लयराई देवळांत आगमन जातकीच देवस्थान समितीन राज्यपालांक उर्बे परीत येवकार दिलो। फॅक्ट फायंडींग अहवालाचो अभ्यास करून फावो ती कारवाय करतले अशें ताचें म्हणणें।
राज्यपाल पी एस श्रीधरन पयले हाणें 500 वर्सां चड इतिहास आशिल्ल्या वरगांव पिळगांवच्या श्री चामुंडेश्वरी देवळाक बिरेस्तारा भेट दिली। राज्यपाल पिल्लय हांणी देवळाचो इतिहास जाणून घेतलो। राज्यपाल पिल्लय हांचे श्री चामुंडेश्वरी देवळांत आगमन जातकीच देवस्थान समितीन राज्यपालांक उर्बे भरीत येवकार दिलो। उपरांत राज्यपाल पिल्लय हांणी देवीची आरती करून देवीचे आशीर्वाद घेतले। देवळाचो इतिहास आनी कावी कले विशीं ताणें म्हायती जाणून घेतली। गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळान कदंबाचे कण्णम बसी सयत हेर खात्याच्या पोरण्या गाडयांचो विलो लावपाक पावणेक सुरवात जाल्या। पर्वरी कदंब महामंडळाचे टेम्पोन ही पावणी चलता। सगळ्यांत चड बोली लावपी मनशाक ही वाहनां मेळटली। ह्या सगळ्या 110 कण्णम वाहनांचे उण्यात उणे मेळून वट्ट 58.95 लाख इतलो दर आसा। पावणेक बोलीदारांक ह्या दरा परस चड बोली लावन ही वाहन व्हरपाक मेळटली। 110 मदली 77 वाहनां 15 वर्सां जाल्यार 33 वाहनां 15 वर्सां सकयली आसात। जी वाहनां पावणे खातीर दवरल्यात तांचे लॉट क्रमांक बरयला। कुशीक आशिल्ल्या वाहनांचे वळेरेर वाहनांची उण्यांत उणी किंमत पळोवची आनी लॉटा नंबर कुशीक बरयल्ल्या दरा परस चडांत चड बोली कागदार बरोवन ती पावणी पेटुलान घालची। दनपारां 3:30 पावणी पेटूल उक्ते जावन ज्या मनशान चडांत चड बोली लायला तांकां ही वाहनां मेळटली। 15 वर्सां सकयली वाहनां जी सामान्य मनशाक विकती घेवपाक मेळटा तांची पावणीची उण्यांत उणे दर सामकी परवडपा सारकी आसा। आर्थीक वर्स सुरू जाले काय जून म्हयन्या उपरांत उसरा घर कर भरपी लोकांक दंड भरचो पडटालो। मात ह्या वर्सा लोकांक दंड भरचो पडपाना असो थाराव कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या बसकेन पास जालो। हो निर्णय सरकाराच्या मान्यताये खातीर धाडला अशी माहिती कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष प्रसन्ना भेंडे तशेंच नगरसेवकांनी दिली। बिरेस्तारा पालिकेची सर्वसाधारण बसका जाली। मडगांव नवे मार्केट आनी गांधी मार्केट वाठारांत सुरू जावपी नव्या कामाचो आढावो घेवपा खातीर बसका जाली। हे बसकेंत नामदार दिगंबर कामत मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष मार्केट समितीचे वांगडी तशेंच हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। उदरगतीची कामां पावसा पयलीं काय पावसा उपरांत करपाची हे विशीं अहवाल सादर करतले असो निर्णय बसकेंत घेतलो। बाजारांत बेकायदेशीर रितीन वेवसाय करपी तशेंच भिकाऱ्यांचेर कारवाय करची असो आदेश मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी केला। जम्मू आणि काश्मीर पुलवामा जिल्ह्यातल्या नादेर गावात जाल्ल्या सुरक्षा दळ आणि दहशतवादींच्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांक ठार केले। संजीवनी साखर कारखानो शेतकारांचो ऊस विकतो घेवपाक परत सुरवात करतले। सरकारान अधिसूचित केल्ली ऊस उत्पादकांक खातीर सहाय्य हे नवे येवजणे खाला कारखानो 2 वर्सां खातीर ऊस विकतो घेतलो। साखर कारखान्या खातीरचे राष्ट्रीय फेडरेशनान थारायल्ल्या मोलाचेर ऊस उत्पादकांक आर्थीक सहाय्य दितले।
जम्मू आणि काश्मीर पुलवामा जिल्ह्यातल्या नादेर गावात जाल्ल्या सुरक्षा दळ आणि दहशतवादींच्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांक ठार केले। हे दहशतवादी आतंकवादी संघटना जैश ए मोहम्मद कडेन संबंधित आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। आसिफ अहमद शेख, आमिर नाझीर वाणी आणि यावर अहमद भट अशी ठार केलेल्या दहशतवाद्यांची नावं आसात। पुलवामा जिल्ह्यातील त्राल भागात बेरेस्तारा सुरक्षा दळ आणि दहशतवाद्यांमदी ही चकमक जाल्ली। दक्षिण काश्मीरातल्या पुलवामा हांगच्या नादेर गावात सुरक्षा दळांनी सुरू केल्ल्या घेराबंदी आणि शोध मोहिमे दरम्यान ही चकमक सुरू जाल्ली अशें काश्मीर झोन पोलिसांनी सांगले। मिठाई करपी मजूर, बस चालक आणि शेतमजूर हे सगळे जाण दिसभर कष्ट करून आपले घर चलयत आले। गांवूय लागींच आशिल्ले। 12 मेक ते सोरो पिले। घरा पावतात छातयेन जळपाक आणि दुखपाक लागले। उलोवपाक जायना जाले आणि कितें समस्या आसा हे सांगपाकूय जायना जाले। कुटुंबातल्या वांगड्यांनी तांकां हॉस्पिटलांत व्हेले, मात वाटेरूच ते सगळ्यांनी एक एक करून निमणो स्वास घेतलो। 12 मेक सकाळ सावन ते 13 मेचे सांजवेळा मेरेन वट्ट 23 जाणांक मरण आयले। 10 जाण अजूनय हॉस्पिटलांत आसात। मरण आयिल्ल्या मदीं वर्साचो एक तरणाटो ते 80 वर्साचो एक ज्येष्ठ नागरीक आसा। मरण आयिल्ल्या मदीं सोऱ्याची पुरवण केल्ल्या दोगांचो आस्पाव आसा। ह्या सोऱ्याचे मोल 35 ते 40 रुपया आसा। मरण आयिल्ल्यांनी पियेल्ल्या सोऱ्यान मेथेनॉलाचें प्रमाण चड आशिल्ल्याचे दोतोरांक दुबाव आसा। हाका लागून हो सोरो पियेल्ल्यांक मरण आयले। सुमार 2-2.5 शतमाना पयलीं मराठ्यांनी देशाचे चित्रूच बदलून उडयल्ले। मराठ्यांनी हिंदवी स्वराज्याचो बावटो उत्तरेकडेन हुबयल्लो। काल 14 मेक परत इतिहासाची पुनरावृत्ती जाता काय कितें अशेंच दिसून आयले। बलुचिस्तानातल्या बलोच लोकांच्या हक्का खातीर लढपी मीर यार बलूच हाणें बलुचिस्तान स्वतंत्र जाल्ल्याची घोशणा केली, मात पाकिस्तानान हाका परवानगी दिवंक ना। पण हाका लागून येवपी काळात पाकिस्तानाचे तोंड पडटले हे निश्चित आसा। हातूंतल्यान घडपी घडामोडींक लागून दक्षिण आशियांतल्या भूराजकीय समीकरणाची गुंतागुंत चडूच घुस्पल्ली जातली। मोहनलालगंज लखनौत बेरेस्तारा सकाळी एके स्लीपर एसी बसीक उजो लागलो। या अपघातान 5 प्रवाशांक लासून मरण आयले। मरण आयिल्ल्या मदीं 2 भुरगीं, 2 बायलो आणि एका दादल्याचो आस्पाव आसा। हे बसीन सुमार 80 प्रवासी बशिल्ले। बस बिहारच्यान दिल्लीक वताली। आउटर रिंग रोडाचेर फांतोडेर 5 वरांचेर हो अपघात घडलो, तेन्ना चडशे प्रवासी न्हिदिल्ले। बस अचकीत दुरान भरपाक लागली। कांय मिनटांनीच उज्याचे लोट येवपाक लागले। बसीन बोवाळ जालो। बस ड्रायव्हर आणि कंडक्टर बस तशीच सोडून पळून गेले। ड्रायव्हराच्या सीटा लागसार आनीक एक सीट आशिल्ले। अशे परिस्थितीन प्रवाशांक देंवपाक त्रास जालो। जायते प्रवासी आडकले आणि पडले। आशुकुशीकच्या लोकांनी पुलिसांक आणि उजो पालोवपी दळाक म्हायती दिली। उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो पाव मेरेन पुराय बस लासून गोबड जाल्ली। उजो पालोवपी दळान सुमार 30 मिनटांनी उजो पालयलो। आमी भितर पावले तेन्ना आमकां 5 कुडी मेळ्ळ्यो। बसीन 5 किलाचे 7 गॅस सिलिंडर आशिल्ले, मात एकाय सिलिंडराचो स्फोट जावंक ना। कामगारांचेर अन्याय जावपाक जायना, देखून कामगार पॉलिसीची गरज आसा। देखून आरजी पक्ष विधानसभेन ही मागणी लावन धरतले, अशें आरजीचे आमदार विरेश बोरकार आनी मुखेली मनोज परब हांणी स्पश्ट केलां। कामा बाबतींत गोंयकारांचेर जावपी अन्याय सोसून घेवचे नात अशेंय ताणें स्पश्ट केलां। मावळिंग्याच्या नेस्ले कंपनीन 30 कंत्राटी कामगारांक कामा वयल्यान कमी केल्यात। ह्या कामगारांक न्याय मेळचो म्हूण राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेन फाटल्या 31 मार्चाच्यान धरणे आंदोलन सुरू केलां। संबंधित यंत्रणांकडेन पत्रव्यवहार करून लेगीत लोकप्रतिनिधी वा हेर कोणूच कामगारांचो प्रश्न कानामनार घेनात असो आरोप कामगार संघटने सयत कंत्राटी कामगारांनी केला। हे फाटभुंयेर आरजी आमदार विरेश बोरकार आनी आरजीचे मुखेली मनोज परब हाणें बेरेस्तारा सांजे मावळिंग्या येवन आंदोलन करपी कामगारांक तेंको दिलो।